मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्टानो, आयच्या मणकामती कार्यावळींक तुमकां समेस्तांक माई मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. इनोश्का मोरायस हांणी हालींच एक तियात्र बरोवन दिग्दर्शीत केलो. ते कार्मेल कॉलेज नुवें हांगासर शिकता आसतनाच एक बरें पावल मारलें. ताचो आख्खोच पंगड म्हजे बरोबर आसा. म्हणटोच ताचे लागीं थोडी भासाभास हांव तुमकां सांगतालो तें हेंच. इनोश्का मोरायस आयच्या कार्यावळींत माई मोगाचो येवकार. बरें करूं तुका. तुज्या आख्याच पंगडाची म्हाका वळख जाय आसली. ओके, हो जावन आहा म्युरल कुतिनो. तेगे कॅरेक्टर एक गुंडा, शॉर्ट रोल, कॅमियो रोल. नेक्स्ट एनिसिया कॉर्ज, तो रेमंड, हिरोआचो बेस्ट फ्रेंड आनी तोय गुंडा जातालो. सो एनिसिया कॉर्ज. मागीर जेसा मास्करेनस, एग्नस, ते लंडनसून येता. ते क्लाराचे गोट इश्ट. आनी मिंगेल, सेराफिना पेरेरा, ते पासून इनकोताचे गोट इश्ट. ओके. नेक्स्ट इज क्लेर आल्मेडा, ते जुली आनी ते पासून क्लारा गोट इश्ट. आनी जॉन, एक कॉमेडी कॅरेक्टर, सिमरन खान. हे जावन आहा आमगे हिरोईन शेरल दुआत, शार्लट, मुगे चोडू इनकोत्या आनी क्लारा गे चोडू. इथन, जनाया पिकाडो, हिरो. पीटर फेर्नांडीसागे चेडो. ही जावन आहा नेशल वाज, मुगे बायल, क्लारा गोम्स. आनी मागीर पीटर फेर्नांडीस, मानसी नायक, तो मेन विलन. अश्वेता डिसोजा, ते जावन आहा पीटर फेर्नांडीसागे बायल. मागीर सेलिमा, मुगे माय, मेन 70 year old, ती मुगे माय. कार्मन गोम्स. मागीर इलेन, ते सोयरीगोती घेता एक कॅमियो रोल, हेलन. आनी रेनिसिया कार्डोजो, कॅटी, काथरीन, ते पासून सोयरीगोत सिनान कॅमियो रोल. एंड्रिया फेर्नांडीस, मेलिसा, सोयरीगोती सीन. एंड तान्या डिसोजा, आमगे मेन म्युजिशियन. तेच हेल्प कोता सगळे बँडा सांगपा बी. ओके. इंग म्युजीक घाल सगळें. आनी सर आग्नेलो, आमगे मेन सपोर्टर, मेन पिलर एसो आमगे तियात्राचो. तो एक दोन कांतार म्हणले तेणें. आनी कॉमेडी सीन पासून एक स्टार्टिंगात तो येता. इनोश्का मोरायस आनी ताचे संगती सुरू करता आपलो पयलो तियात्र. लोक कितें म्हणटलो? Ami munda, ami bagela todo mi manum viene di musos moda. O sos pura poro te nodi di pura chidauda. Ani donia va pachana va kure mada. इनोश्का बाय, तुवें सगळ्यांची भुमिका सांगल्या. तुवें तुजी भुमिके वयर कांयच सांगप ना.
हांव इनकोत्या गोमेश म्हगे कॅरेक्टर हांव एक कॉमेडियन आनी तियात्रान हांव एक स्ट्रगलींग डायरेक्टर आनी तियात्रीस आनी केन्ना केन्ना काम मेळटा म्हाका केन्ना मेळना पूण हांव म्हजो बायलेचो आनी मायचोय खूब मोग कोता पूण कन्फ्यूज आहा कोणागे आयकपाचें बायलेचें आयकपाचें की मागे आयकपाचें तें थिंग मातशें कन्फ्यूज आहा हांव पूण मुगे बाये बी सपोर्ट कोता बाय शालट मुगे एक चेडूं आहा ते बरो सपोर्ट बी दिता हांव ताका हो जो कॉन्सेप्ट आसा हो तियात्र करपाची जी येवजण आसा ती तुज्या मनांत कशी आयली म्हाका पयले सावन ते एक हॅपिनस मेळटालें एक्टींग करपा वा डिरेक्ट करपा वा स्क्रिप्ट पासून बरोवपाक आनी कामल कॉलेजीन म्हाका येद ऑल ऑपॉर्च्युनिटी दिली आमकां आमगे टॅलंट शोकेस करपाक सिस्टर आराधना एसी मागीर सिस्टर मारिया लिजेन तेणी सगल्यांनी एक आमचेर एक विश्वास धरून आमकां एक येद ऑल प्लॅटफॉर्म दिलो आमचे टॅलंट दाखोवपाक ताका लागून ते म्हाका एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी प्ले बरोवपाची उमेद आसा तियात्र बरोवपाची उमेद आसा तर हो जो कॉन्सेप्ट आसा हो तुका बरोवन लोकां मुखार सादर करूंक कितलो वेळ लागलो प्रॉपर 2 म्हयने लागले लायक फूल स्टोरी बरोवपाक मागीर डायलॉग्स बरोवपाक चड वेळ डायलॉग्स बरोवपाक गेलो स्टोरी रोखडी येयली पूण डायलॉग्स हें करपाक जायत पाट म्हाका मिनींग कळना जाल्यार हांवें डिक्शनरी पासून रेफरन्स घेवन लायक डायलॉग्स बरयले सो आनी हांव लोकांक न्ही जायत ऑब्जर्व कोत्तालें सदां लोक उलयता तेंगे कॉन्वर्सेशना मदें न्ही तो एक फ्रेज म्हणटाली ती आरे हांवें एशें को केल्यार लोक कितें म्हणटलो आनी हें म्हणटालें तेन्ना मागीर ती फाटीं सरताली कितें करपाक सो तेका लागून म्हाका हें दाखोवपा जालो केन्ना आमी कितें करूं जाय आमी जाणा एक बरी वस्त ती जाल्यार मुखार सरपा जाय आनी करूंक जाय तें केन्ना एशें को चिंतपा वचपा न्ही लोक कितें म्हणटलो जाल्यार हांवें एशें को केल्यार सक्सेस जावपा ना सो म्हणटच तुजी येवजण हे भाशेन आसली की जें कितें तूं बरयता तें लोकांक मानवतलें म्हणजे तुका कितें दिवंक जाय तें तूं लोकांक दिवंक सोदतालें काय लोकांक कितें जाय तें ना म्हाका एक मेसेज दाखोवपा जालो की तुमी केन्ना चिंतपा न्ही तुमकां कितें जाय कितें तुमी जाणाय ओके हें केल्यार म्हाका बरें दिसता म्हूण करूंक जाय बरें काम वायट काम न्ही लायक बरें काम करपा जाय फाटीं सरपा न्ही हांव पासून केन्ना पयलीं चिंततालें एशें को केल्यार लायक बरें जावपा ना वा लोक कितें म्हणटले सो हें सगळें चिंतून म्हाका लोकांक दाखोवपा जाय की एक मेसेज दिवपा जाय की तें बऱ्या कामाक फाटीं सरपा न्ही करपाचें आख्खेच ह्या पंगडाची निवड तुवें कशी केली एक्चुली आमी हांव फर्स्ट इयरान आसलो तेन्ना एक फकत 4 जाणां स्टार्ट केलो एक लोनाक एक अंतराचेर आमी एक एक्ट टेस्ट केलोलो पूण मागीर एक स्क्रिप्ट बरयलो ते बेश्टे फकाणान टिचर्स डेयाक आमी बेश्टे फकाणान बरयलो ती स्क्रिप्ट मागीर हांवें म्हळें बेश्टे मुगे फ्रेंड्स ती आसलोली म्हळें ओके एक्टींग कर म्हाका दिसोलें ओके ही कोत्तोली एक्टींग म्हूण एक चान्स घेया एक रिस्क घेया म्हळें मागीर एशें को सांगलें तेंगे एक्सप्लेन केलें कॅरेक्टर मागीर तेणी केली सगलें आनी तेंकाय भितर उमेद आलो ती करपा एक्टींग पूण ती एशें को सांगलो ना तेणें म्हाका पूण मागीर कॅरेक्टर भितरूय तेंगली एक्टींग ते सगळें टॅलंट भायर येयलें आनी म्हाकाय बरें ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें तेंक डिरेक्ट करपाक आनी एशें को सांगपाक बी मेन हिरोईन आसा ह्या तियात्राची ताचेशी आमी भासाभास करतात तर जेन्ना तुका ही भुमिका दिली तूं कशे पद्दतीन हे भुमिके पासत तयार जालें म्हाका तो अशें कॉमेडी बी कांय रोल नासलो आनी इज नॉर्मल हिरोईन दिस थिंग आय न्यू आय टू बी प्रेजेंटेबल आनी म्हाका अशें करून हांव वॉज ऑलरेडी रेडी फॉर दॅट म्हणजे म्हाका जेन्ना तुज्या हातान स्क्रिप्ट पडली तुवें तुजी तयारी कशी केली दॅट म्हाका अशें करून जायत रीड करून आनी अशें करून समजोन रोखडें रेडी जालो बट म्हाका आनी रोल आसलो बिफोर बट देन इवेंच्युअली म्हाका मेळ्ळें अशें करून तोच रोल and then I was fine with it. रोखडें गेलें इट नॉट डिफिकल्ट बट जंय मोग आसा थिंगा समजिकाय आसा आनी सुसेगूय आसा रितन तूं जाणा ना शाळे हांव मोगाक खूब विश्वास करता कारण मोगाक अशी शक्ती आसा की मोग दोन काळजाक एक करता लव इज मॅजिकल यू नो रितन शाळेंत एना गोन्स हांव तुजो काळजांतल्यान मीस मोग करता आनी सदांच तुजोच करतालो तुका पळयल्यार म्हज्या काळजीत सुशालकाय मोगता म्हज्या काळजांत मोगाची कातरां वाजोवंक लागता आनी शालट हांव तुका उतर दिता हांव तुका केन्नाच दुखोवंक जाय सदांच तुजोच मोग करतलो तर शालेट एना गोन्स विल यू मॅरी मी येस ते दीस आय विल
तुजे भुमिके विशीं जी भुमिका कोत्ताले खरेंच हे भुमिकेक तूं खुशाल जालें? येस, हांव खुशाल जालें ही भुमिका कित्याक हेज्या पयलीं बीन हांवें एक्टींग केलां आनी म्हाका सदां नेगेटिवूच रोल मेवतालो आनी ही भुमिका म्हज्यान रोखडीच लायक पिकअप करपाक जाली लायक आय वॉज रेडी आनी इनोश्कान तें चिंतून दिलोलें म्हाका आनी तें जाणा आसलेलें की हांव करतलें तेजेर म्हजो विस्वास आसलेलो आनी हांवें ती बरे भाशेन म्हजी भुमिका केली. ही भुमिका कोत्ता आसतना जे कॉस्ट्युम्स कशें कितें तुका? या कॉस्ट्युम्स कित्याक म्हगे कॅरेक्टरा प्रमाणे हांव एक्चुली पयलीं गरीब आसता पूण हांव मिगेलाको काजार जावन एक ग्रेस जाता आनी UK सेटल जाता. सो म्हगे कॉस्ट्युम्स एशे करून की लायक हांवें बरें रीच बरें ओल्डपण दाखोवपाक जाय लायक जोगजोगीत आनी तशेंच लायक आनी म्हजे फ्रेंड्स जे आसा क्लारा ते म्हज्यान गरीब सो तेका हांवें मातशें सोकोल दाखोवपा लाका भांगार बिंगार शेंगार सगलें घालून तशें. ह्या तियात्रांतली तुजी मुखेल अशी भुमिका तर पयलें तियात्राचें नांव लोक कितें म्हणटलो लोकांन तुका कितें म्हटलें? लोक तांकां लायक जालो आमचो तियात्र खूब आनी बिकॉज आमी सांगलें लोकांक की दुसऱ्यांचें आयकपा शिरी पूण आपणाक कितें लायक तेंच करूंक जाय म्हूण. सो बेसिकली म्हजो रोल आहलो अ यंगस्टर एंड हांव खूब रोमेंटीक एंड हांव मोगान पोटां एंड म्हजो डॅडी आहा तो म्हज्या सारको अगेन्स्ट आसता. सो आमी दाखयलां की ह्या तियात्रान दाखयलां की तूं लव मॅरेज आनी अरेंज्ड मॅरेजान कितें आडकोडी बी येता त्यो कश्यो एशे सॉर्ट आवट करपा जायो त्यो. पूण जेन्ना तुका हे दादल्याचे कपडे घातल्या उपरांत आनीक तूं स्टेजीर पावल्या उपरांत तुजो अनुभव तुजो एक्सपिरियन्स? अनुभव द टफ थिंग वॉज टू गेट दॅट फिलींग ऑफ बिंग अ मॅन. सो आमी खूब प्रॅक्टीस केलोली. सो प्रॅक्टीस करून करून आमी एकामेकाक चेड्यांच्या नांवान उलो देखून मारतालीं. सो 1-2 म्हयने अहेत गेले आनी we came into the character. So it was not so tough, but on the stage I was very nervous. जेन्ना तुमी ह्या तियात्राची रिहर्सल करतालीं तुमकां तुमच्या मॅनेजमेंटा कडल्यान कितलो वेळ मेवतालो? चडशीं आमी आफ्टर क्लासीस देखून रावतालीं आनी एज द प्रॅक्टिसीस वेंट हेड आमगे दीस बोगले पावताय तेन्ना आमी लायक 8 देखून स्टार्ट करतालीं आनी 5 काबार बी कोतालीं आनी ती सगळी हेल्प केला आमकां मॅनेजमेंटान जायत हेल्प केला ना म्हूण ना पूण एक पाटीकू आमी संडे देखून येवन प्रॅक्टीस बी कोतालीं म्हणटालीं आनी हॉलिडेज देखून आहल्यार आमी देखून येतालीं प्रॅक्टीस करपाक सगलें. म्हाका दिसता तुमच्या दर एका कॅरेक्टराक दुसरे दुसरे जे रोल आसात तेवूय भायर जालेच आसतले. हय सारकें जालें कितें आमी दुसरी कितें इसरोताय बी जाल्यार आमी तांकां सांगतालीं अरे हें इसरोल तूं अरे तें इसरोल तूं आनी तांकां अशें करून सपोर्ट कोतालीं. तुका हो तियात्र जाल्या उपरांत तुका कितें दिसता की आनिकूय हे भाशेन शो जावचे जावं आनिकूय तियात्रांनी तूं न्हेसचें? हय म्हाकाय दिसता आनी तियात्र जावपा जाय म्हूण आनी एक्चुली आनी सपोर्टूय मेळटो आमकां आमी जाणा आनी इनोश्काय म्हणटाले आपूण आनी देखून तियात्र बरोवपा आहा म्हणून आनी चोय आनी जात जाल्यार तियात्र जातोली आनीक. खूब बरें दिसता कारण आख्या तुज्या स्टुडंट्सां बरोबर तूंय एक कलाकार कसो वावुरलो तांच्या म्हणण्या प्रमाणे तुवें तांकां जायतो आदार केला म्हणटच तांकां मुखार काडूंक तुज्या मनांत कित्या पासत आयलें? जेन्ना हांवें तांकां पयलीं स्टेजीचेर बरें काम करता बरें एक्टींग करता आनी जेन्ना हे आमचे प्रिंसिपलान तांकां ओकेजन दिलें बाबा तुमी फुडें वचात म्हाका कोणें सांगूंक ना तांच्या फाटल्यान राव तूं तांच्या फाटल्यान वच तूं तांकां आदार कर पूण हांव आपकुशीन आयलो कित्याक म्हाकाय जाय आसलें तांणी कितें तरी समाजा खातीर केलेलें हेंच मनान धरून हांवें तांकां म्हजो सगलो सहकार दिलो आनी दितलो जाता ते भाशेन हांव दितलो आनी हांवें तांकां सांगलें आमचो आतां आमी चिंतता आमचो एक शो पणजे जावचो आमी आतां त्या वावुरतात. म्हाका खूब खोशी भोगली कित्याक एक टिचर जावन ह्या स्टुडंटा बराबर
ची म्हजी डायरेक्टर बाय इनोश्कान म्हाका एक संदी दिली. सर यो पयलें एक्चुली आमच्या मनान आसोंक ना हांव स्टेजीर येवचो, हांव फाटल्यान सानूच उलयतलो. पण तांणी भुरग्यांनी म्हाका फोर्स केलें, सर तूं यो, तूं उलय, तूं तांकां म्हाका दिसलें तांकां हांवें मातशी इतली एनकरेजमेंट करचें. त्या खातीर हांव फुडें गेलो आनी तांकां म्हजो सगळो सहकार दिलो. ह्या तियात्रांत तुवें सिंगींग केलां कांतारा म्हटल्यान. वय तुका उगडास आसतलो. हांवें 2 कांतारां म्हणल्यान. पयले सुवातेर आमची माधव वेरोनिकाची ह्या वर्साक 150 वर्सां बसतात ताचेर एक कांतार म्हणला आनी दुसरें एक कॉमेडी कांतार म्हणला, नांव म्हजें वियोना म्हणून. म्हणटच नांव म्हजें वियोना ह्या कांतारीच्यो एक 4 ओडी. वय कोरया. नांव मोचें वियोना, गांव म्हजो शिल्डोना, चेडे वाट मोची सोडिना, सदांच कोत्तात फोकाणा. मोठ्ठात दोळे पळोवंक सोदतात मोगान. पासून वचूं नाका म्हणटात म्हाका, पावयतात तुका बायकान. बायलेक सोडून म्हाका धरून तयार आसात जायते जाण. मोग म्हजो भोत्ता कोण सांगू नाका म्हणटा तो आमगे शेजान. भासाभास कोत्ता कोत्ता जायत्यो गजाली आमकां कळूंक लागल्यात आनीक ह्या तियात्राची आख्खी जबाबदारी तुजेर आसलेल्या भाशेन सगल्यांनी तुका बोटां दाखयल्यात. म्हणटच ही जबाबदारी तुवें कशी कितें पेल्ली? सारकें म्हळ्यार म्हाका सगळो सपोर्ट इनोश्कान केला की हांव चडशें अशें करून केन्ना तियात्रा वो केन्ना अशें करून पार्टी आमी केन्ना पार्ट घेतना. पळोवपाक तेणें म्हाका चान्स दिला आनी हय सगळ्यांक केन्ना प्रॉम्प्टर बीन कोण नासलें, सो कोणू डायलॉग विसरो जाल्यार मातशें सांगतालें ओ कोणाक कॉस्ट्यूम बीन चेंज करपाक कॅटी बीन आहलें तेंय हेल्प जालें. आमी दोगांय एकमेकाक सगळ्यांक हेल्प करतालीं. हातूंत हो जो तियात्र चलतालो, रिहर्सली चलताल्यो, तेन्ना तुकाय थोडें बरें दिसता आसतलें की अमक्यानूच आपणाचे बरे भशेन डायलॉग घेता, बरे भशेन तो ताजे मुवमेंट जातात. हय म्हाका दिसतालें आनी हांव सांगता पासून तांकां की चोय अमके भाशेन कोरा, अमके भाशेन केल्यार लोकांक बरें दिसतलें. आमगे तियात्र बरो आतां स्टेजीचेर वयता, सो आतां आमी बरें प्रोफेशनला भाशेन आमकां एक्टींग करूं पडटलें. आनी आतां अशें करून जायतो सपोर्टूय सगळ्यांनी दिला, सगळीं आयकतालीं बीन. दुसरी जेन्ना भुमिका कोत्ताली, आपली रिहर्सल कोत्ताली, तेन्ना तूं कितें कोत्तालें? हांव चोयतालें आनी लायक हूंय मिस्टेक्स बी जाताय जाल्यार लायक इनोश्काको विचारतालें ओके हें करेक्ट आहा रॉंग आहा. आनी मोर दॅन दॅट हांव मुगे कॅरेक्टराचेर चड फोकस करतालें कित्याक बरो स्ट्रॉंग कॅरेक्टर आहलो, नेगेटीव कॅरेक्टर आहलो. सो दुसरी जी एक्टींग कोत्ताली ती आपली भुमिका रिहर्सल कोत्ता आसतना तुकाय दिसतालें की तांचे परस आपणें स्ट्रॉंग जावं मातशें वेगळें कितें तरी दिवचें, जावं तांच्या हितूंतल्यान तुकाय कितें तरी इन्स्पिरेशन मेवतालें? सगळीं आपणागे रोल परफेक्टली कोतालीं, सो तेश कोन्न कांय नासलें. ओन्ली थींग मुगे दुसरो पार्टनर विलन आहलो तो मानसी, मातशें तेगे इन्स्पिरेशन घेवपा पडलें म्हाका बिकॉज तेगे सारकें चड बरें जालोलें. सो थिंग तेगे इन्स्पिरेशन घेयलें. तूं कांतारा म्हणटा? हांवें कांत म्हळ्ळें हितून. खंयचोय उगडास आसा? हय एक गोवाबारा म्हळ्यार दोनी गोवाबाराकू म्हळें. सो ओ क्लारा मोगाच्या सुका तूं म्हजें लॉलीपॉप, हांव तुजो पॉपकॉर्न. ओ इनकोत मस्को मारी नाका, लागीं येनाका वास मारता तुका. काळीज म्हजें दुखोय नाका मोगा, बरें गप गप जाता म्हाका. बोंडोला मारनाका हांव वळखता तुका. तूच म्हज्या मोगाची राणी,
आनी हांव तुजो राजा हांव तुका नाका तें एकनसाय तुका ओ क्लारा मोगाच्या सुका तूं म्हजें. खरेंच कितले मोगान ताणें तुका तर हो जो कांत आसा हो कांत म्हणटा आसतना तुका कितें तरी संगिताचें गिन्यान आसलें? ओय मातशें आहलें बिकॉज हांव कॉयरां बी आसतालें पयलें सो बीट बी तशें करून प्रॉब्लम जावना बीट. हांकां अशी उबी दवरल्या उपरांत लोक कितें म्हणटलो लोक कितें म्हणटलो हो इनोश्का मोराईस हाणें दिग्दर्शीत करून लोकां मुखार हाडलेलो तियात्र. हातूंत जायतीं मुखेल पात्रां आसतात. आमी कलाकारांनीच तियात्र केलो म्हणून मुखार वचना, जायतीं हांगा आसतात, संगीत जाय पडटा, लायट इफेक्ट, मेकअप म्हणटच तुजी भुमिका बरीच व्हडली जाल्या अशें हांवें आयकलां. हय. तुवें कितें काम केलां? हांवें ह्या तियात्रान पयले सुवातेर तांकां मेकअप केला. म्हणजे चेडूं हांवें तें चेड दिसपा जाय सो तांकां बियर्ड हाड मागीर तेंगे केंस तशें करून केला आनी चेडूं हांवें मेकअप केला. आनी म्युजिका हाटेनूय हांवें तांकां आदार दिला की बेणां सांगपा खंयच्या टायमार कितें वाजोवपा जाय तशें. म्हणटच ह्या तियात्राची समरी इनोश्का तुवें केली? वय समरी ताकाय हांवें समरी दिलोली आनी सरांनी हेल्प केलें म्हाका एक समरी बरोवपाक. ह्या तियात्रांत कितलीं कांतारां आसलीं? ह्या तियात्रान पयलीं 18 कांतरां आसलीं आनी मागीर 18च आसलीं. कांत कितले आसले? कांत 3 आसले. 3 आसले. तुका सगळ्यां परस कोणाचें कांतार आवडलें? म्हाका सगळ्यांक हें कांतार आवडलें पूण चड करून म्हाका सागनेलागे कांतार आवडला. म्हजें नांव वियोना. तर हो तियात्र लोकां मुखार गेलो आनी जेन्ना तूं दर एका पात्राक रंगयतालें म्हणजे दर एक कॅरेक्टर तुज्या हातांनी तो खेळयतालें म्हणजे तुका आख्खेच कलाकार खबर आसले म्हणजे हो कसली भुमिका करता, हाका कसो पेंटोवपाचो, असो हाका कशी जाणटी करपाची. तर ह्यो जायत्यो जबाबदारी हें गिन्यान तुका कशें मेळलें? म्हाका न्हू ल्हान आसतना मेकअपाक हेडपा बोरें दिसतालें आनी हांव कितें करतालें तेंगेर म्हगे मामी बी. मागीर म्हाका एक इंट्रस्ट येयलो तें मुखार शिकपा जाय म्हणून हांवें थोडो कोर्स केलो आनी मागीर मुखार अशें करून तेंगे प्लेया बी कोण मागीर म्हाका यूज जालें. ही तुवें तांकां हाडां लायलेलीं ती खंयची हाडली? ती हाडां एक्चुली हांवें आय लायनर घेवन केलोलीं. ती हाडां आर्टिफिशियल लावूं न्हय. ह्या तियात्राची एक स्पेशल अशी म्हणजे ह्या तियात्रान आनी कितें जें तुमी आतां उलयलां ताच्या परस वेगळें कितें तरी तुमी दिवपाचो प्रयत्न केला?
थँक्यू अरे ते आता सांगला म्हाका 2 उतरां म्हणपाक अरे थँक्यू म्हळ्या दिसकोन 2 उतरां जाल मरे 2 उतरां म्हळ्या मरे फुलो काय फॉर्मालिटी रे ते फॉर्मालिटी म्हणपाक फॉर्मालिटी ते अरे एंडिया ते फॉर्मालिटी म्हणय फॉर्मॅलिटी म्हणटाय वॉटेवर लेट्स गो मुखार दुसरें जे आमी थीम दाखयला ह्या तियात्रान तें जावन आहा सुइसायड. आतां यूथ जे आहा यंगस्टर ते रोखडे कितें त्रास येयल्यार सुइसायड दे ऑप्ट फॉर सुइसायड. सो ते आमी दाखयला की सुइसायड इज नॉट द ऑप्शन. नेवर गो फॉर सुइसायड. देर इज ऑलवेज अनदर देर इज ऑलवेज अ सोल्युशन. एक सोल्युशन आसता प्रॉब्लमाक. सो सुइसायड केन्ना नेवर गो फॉर इट. आमचे आवय बाबा आमी कितू त्रास घेवन ह्या संवसारांत हाडटा. सो एटलिस्ट ते आमचे आवय बापाय तरी चिंतूंक जाय ओके सुइसायड करूं नाका. लायक सदां एक सोल्युशन आसता की खंयच्याय प्रॉब्लमाक सोल्युशन आसता. सोल्युशन ना जाल्या पासून देवाको मागाय देव तरी सोल्युशन दितलो. पूण सुइसायड केन्ना एशे को ऑप्ट करपा न्ही फॉर सुइसायड. थोडे म्हजे विचार जो मनीस भिजूड आसता तोच मनीस सुइसायड करता. जरी तर तुज्या भितर भिरांत ना. कारण आमी संवसारांत आयल्या उपरांत दर एका प्रश्नाक फुडो करपाची आमच्या मदें ताकद आसूंक जाय. आनीक आयच्या ह्या खिणांत ज्या तियात्राचेर सरभोंवती नदर मारल्या उपरांत जे अत्याचार जावं जे सोयरीगतीक लागून जावं कास्ट जावं रंगाक लागून जें कितें ह्या समाजांत चलता हाचेर लोक कितें म्हणटलो ह्या तियात्रांतल्यान तुमी बरे भाशेन मांडपाचो प्रयत्न केला. आयच्या ह्या कार्यावळींत तुमी सगळ्यांनी म्हाका सांगात दिलो आनी ही कार्यावळ बरे भाशेन मुखार व्हरूंक सहयोग दिलो. ते पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव सगळ्यांक तुमकां काळजाचे कलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. Kita doshez wazuk zai gura Muslimange tu zolmoshi Tuji kushi bonakushi Sana zaunche boy